youthofgsbचे पूर्व वीक्षकांकೈ मगेले हृत्पूर्वक नमन श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं. आयचे टॉपिक लाईफ आफ्टर 60, लाईफ आफ्टर 50 म्हणून सांगू इष्ट पावता बिकॉज आय एम ऑल्सो नियरिंग 60. I feel this is the most beautiful period of our life. Golden period म्हणून सांगू नो म्हणतांची. Golden birthday, golden wedding anniversary. So the best period of our life where we live our life to the fullest. खुशी खुशेरी मॅक्झिमम आमगेले पोटेन्शियल भायर येवचे, हायेस्ट अचिवमेंट केलेले टायम हाका गोल्डन पिरियड म्हणून सांगू न्हू आमी म्हणटाची. सो तशी 50 years जेवो 60 years जेवो द बिटवीन दॅट पिरियड. सो गोल्डन पिरियड ऑफ आवर लाईफ, स्पेशली 60th बर्थडे साठी शांती जातरी पुरा आमगे लाईफाचे एक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टंट कसकस आमी करता की आमगे ड्युटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज हे पुरा काही जावन आसता. ते एक सांजपणेर दुखूनची ते रेस्पॉन्सिबिलिटीज कसं आशिल्लें. फर्स्ट शिकची रेस्पॉन्सिबिलिटी जेवो ताज नंतर बर्थडेक जातरी आनमा पळोवन घेवचे, फॅमिली पळोवन घेवचे, ताज नंतर चेडवाल एज्युकेशन, ताज नंतर चेडवाल वर्डीक तांगेले मुंज जेवो वर्डीक जेवो हे पुरो कंटिन्युअस. इट इज ए बिग स्ट्रगल फॉर मोस्ट ऑफ अस. सो हे पुरे जावन एक एक खुशेरी एक लाईफाचे कृतकृत्य म्हणून कसं म्हणटा की तशी ते एक फिलींग आरी एक आमी आफ्टर 50s आमी एक बसचे टायम एक 4:30 to 6:30 इन द इवनिंग असल्यावर कशें आमगेलें नेचर पळयल्यार आमी बिटवीन 4:30 to 6:30 कितले छंद जावन आसता. ते एक म्हणजे पुरे हुनसाणी पुरे कूल जावन बर्ड्स पळयल्यार तांगेले नेस्टा वच्चाक रेडी जाता आसतांची, नेस्टा वच्चाक तंते तंते बैसून. सो इट्स ए ब्युटिफूल सगळीची नेचर पळयल्यार एक भारी छंद जावन आसता. तसले एक पिरियड आमकां आफ्टर 50s जो आफ्टर 60s. आतां आफ्टर 50s म्हणून घेवका जाता बिकॉज आमगेले इंडियाचे पळोवच्या गेल्यार आमगे लायफ स्पॅन इट इज बिटवीन 60-65 म्हणून सांगला. म्हणटना आफ्टर 50s म्हणूच आमी गोल्डन पिरियड ऑफ लायफ म्हणून सांगून आमी घेव येता. सो हे एक प्रति एकल्यांक एक विंगड विंगड रितीर आमी स्पेंड करूंक पळयतांची. केलो जण रिटायर जातांची, केलो जण फॉरेन टूर्स जो भोंवचे जो एडवेंचर ट्रिप्स कसं तांगे लायफा करूं जाय न्ही की हे करचे टायम. ताज नंतर केलो जण बिझनेस स्टार्ट करतांची, चेडो नात्रा पळोवन आसतांची. तशी विंगड विंगड रितीरी आमी 50s आफ्टर 50s आफ्टर 60s आमी टायम स्पेंड करतांची. आमी एक चिक्कीची थोडेची आमी जागृत केले म्हण जाल्यार this can be the best part of our life. This can be the most beautiful. हांव सांगचे आसल्यार life begins at 60 म्हणून सांगता. This is the best period of our life. आमी एक चूर थोडेच आमी गमन दिवका कसरा म्हळ्यार आमी at the same time we should be preparing for our final journey from this world. So हे समेत आसा. सो दोन्ही एक मिक्स करून कशी छंदायर आसूं येत हे जगतांत. ॲट द सेम टायम आमी कसं आमगे गोल ऑफ लायफ कसं आशिल्लें, द रियलायझेशन ऑफ द सेल्फ कसं म्हणटाचे आमी ते कसं खातीर आमी जन्म घेवन आयिल्लींचे ते प्राप्त करचे खातीर कसं कोरका तेन्ना पुराय डोर्स आनी एक सेकंड समेत ताजे नंतर आमी वेस्ट करूं ना. एक सेकंड समेत कशी ते दिव्याचे ते वाती ते नॉलेजान आमी शार्प करून आमी भक्तीचे एक लव घालून ते दिव जळोवन आमी नेक्स्ट एक सेकंड आमी वेस्ट करनाची कशी पळोवन घेवका म्हणून सांगचे एक पिरियड. अँड इट्स अ व्हेरी प्लेजंट टायम. इट्स व्हेरी प्लेजंट टायम. कसं नाही एक हे नाही ते एक क्रुशियल टायम जो असं नाही, भारी छंद टायम हे सगळे जिवनाचे द मोस्ट ब्युटिफूल टायम. सो आमी आमकां ते ह्युमन सिस्टम पळोवचें गेल्यार आतां कसं कोर येता आमी कसं कोर का कशी कोर येता म्हणून सांगून पळोवचें गेल्यार ह्युमन सिस्टम पळोवचें गेल्यार आमकां आसूचे एक बॉडी, आमगेले प्राण, मन, बुद्धी, आमगेले हार्ट म्हण येता, इमोशन्स म्हण येता, आनी अहंकार, आमगेले अवेरनेस
हे इतलें पुराय ओट्ट कोरून आमी एक ह्युमन सिस्टम म्हूण सांगून आमी हें आमी एक पळोवन घेतलें म्हण जाल्यार प्रत्येक लेवलान तूं इतलें पळोवन घेतलें म्हण जाल्यार आमी आरामेर आमी रेस्ट ऑफ आमगेलें एक लायफाचें फुलफिलमेंट कसो आसता की तें आमी पावयत. फर्स्ट आमी पळोवपाक गेलेले आफ्टर 60s आमी पळोवपाक गेलेले आमगेले बॉडी म्हळ्यार ते 16 तूं कशी आमगेली एनर्जी आशिल्ली जो 30 कसो एनर्जी आशिल्ली आफ्टर 60s ते एनर्जी आमगेली बॉडी आसना. खंयचे फूड आमकां 16 तूं 13 तूं कसो एनर्जी दिता आशिल्ली तेची फूड आमकां 60 तूं जो ते एनर्जी आमकां दिना. सो फर्स्ट आमी पळोवन घेवका आशिल्लें आमगेल्या बॉडीक आमी न्यूट्रिशन. सो कसो फूड खावका हित मित जावन सात्विक आहार म्हूण सांगून कसं म्हणटा की श्री कृष्ण भगवद्गीतेन तूं हे रियलीच एक्सपिरियन्स करचे कितले जाणांक हांव हे डायट फॉलो करून मस्त इम्प्रूवमेंट लायफांत पळयला. आमगेले फॅमिली मेंबर्स पळयला सडन डायट चेंज करून मोस्ट चड फायबर आशिल्लें चड न्यूट्रिशन आशिल्लें इजी जावन डायजेस्ट जावचें फूड म्हणून डायट फूड म्हूण म्हणटाना हांव जनरली आमी घेवचे आसल्यार आमी जनरल डे टू डे लायफांत चड फायबर आशिल्ले आतां सगळे होल गोदी जेवो रागी जेवो हे चड इन्क्लूड करचे. फ्रायड आयटम्स स्वीट आयटम्स फॅटी फूड हे एवॉयड करचे. डायरी प्रोडक्ट्स कसं आमकां प्रोटीन दिता की ते पळोवन हे पुरे एनीवे एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द नेट. हे आमकां सांगता आमगे प्रत्येक बॉडी एवरी हे बॉडी इज डिफरंट. सो आमकां प्रत्येक कसं सूट जाता एकल्या सूट जावचें एकल्या सूट जावचें आनेकल्या सूट जावका म्हणना. सो आमकां कसं जावका की हिता मित न्यूट्रिशियस फूड दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आमगेले आमी घेवचे. आनी कितले आनी एक दिवस तितले आश आसल्यार फ्रायड खावका आमकां स्वीट खावका म्हण आसल्यार चीट डे म्हूण सांगून म्हयन्या एक पटी आमी दवन घेवता सकाळ तकून रात कसं खावका कितें एक दिवस खावता. सो नॉट फॉर डायबेटीक पेशंट आय एम टेलिंग. सो जनरली सांगता असं. सो फुडाचे आनी नेक्स्ट इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार आमकां व्यायाम ते व्यायाम सान प्रायरी स्टार्ट करता. बट आफ्टर 50s 100% ते सेडिमेंटरी लायफस्टायल आमी सेडेंटरी लायफस्टायल कसं ते आशिल्लें की तांतू तुकून आमी ते भायर येवन ते योगा जेवो कसले एक वॉकिंग योगा प्राणायाम हे करून करता म्हळ्यार एक योगा केलेले निमित्त आमगेले फ्लेक्सिबल आसताची. सेकंड कसं म्हळ्यार आमकां एनर्जी कसं एनर्जी आमकां फुडा तुकून मेळना की आमकां हे टायमार आमकां मोर दॅन फूड वी शूड बी रिक्वायरींग आमगेले जे हायर लेवल ऑफ एक्झिस्टन्सा तुकून आमकां एनर्जी जावका जाता. सो योगा केल्ले निमित्ती आमगेलेच हायर लेवल ऑफ एक्झिस्टन्स खंय थंय ताजेवट आमी ट्यून जावन आसताची. स्पेशली आमी सूर्य स्पेशली एक्सपिरियन्स करता पर्सनली हांव एक्सपिरियन्स करता असो सूर्य नमस्कारांत कशी ते सानगोडा उठो आमी ट्यून जावन आसूं येता कशी ते आमी दिसचे ते देव सूर्यनारायणाला तुकून आमी एनर्जी घेव येता सूर्य नमस्कारा थ्रू. हे एक इम्पॉर्टंट आमी बॉडी लेवल पळोवचे गेल्यार प्राणा लेवल पळोवचे गेल्यार प्राणायाम 100% कसं ना म्हळ्यार आमगेले लायफ स्पॅन इज कनेक्टेड विथ अवर हे प्राणास. सो कशी आमी ते दीर्घ श्वास घेताची इनहेलेशन आनी एक्झलेशन कशी एक्झलेशन डबल करता इनहेलेशनाचे कशी आमगेले कफ वात पित्त आमगेले बॉडी भितर कशी ते बॅलन्स जाता कशी हांतू भितर 100% आमगेले लायफ स्पॅन चड जावनूच जाता योगा निमित्ती आनी प्राणायामा निमित्ती. सो प्राणा लेवल. सो नेक्स्ट सुचे आमगेले माइंड केन्नाय पॉझिटिव्ह आसता. नो रिग्रेट्स पास्ट कसं जालें की ते थिंक करूंक ना ओवर थिंकींग नो झिरो. पास्ट कसं जाल्यार नो रिग्रेट्स म्हळ्यार आमी एवोल्युशन इज ओन्ली पर्पज ऑफ ह्युमन लायफ. आतां नेचरान आमकां कसले एक्सपिरियन्स दिल्ले वायट जेवो चांग जेवो ते आमगेले बरेपणाक दिवन आसता आमगेले एवोल्युशनाक दिवन आसता. कसं ना म्हळ्यार नेचरान तूं केन्नाय इनजस्टीस म्हणना अयो म्हाका कशें कसला जाल्लें म्हणून रिग्रेट्स अयो हांव तशें करून नाशिल्लें अशें करून कसं जाल्यार पास्ट इज पास्ट. सो नो रिग्रेट्स आमगे लायफांत आमी कसं एक्सपिरियन्स केला की तांतू तुकून पॉझिटिविटी आमी हाडपाची. केन्ना खंडीत पॉझिटिविटी आमी हाडलें म्हण जाल्यार ते केन्ना आमी आय एम ओल्ड म्हण सांगून केन्ना आमगेलें मन आसचें जे केन्ना ते वी शूड बी व्हेरी यंग एट अवर एक्शन्स एंड अवर हार्ट. आमी पळोवचे दृश्टीन तूं खंयच्यान तुजे समेत आमी ओल्ड म्हण सांगून आमी केन्नाय आमगेले मनांत येवचें. सो हे मायंडान तूं ते पॉझिटिविटी केन्ना आमी हाडपाची ते पॉझिटिव्ह ते कशी ते ग्लासान तूं ते एक येल्लो ग्लासान तूं पळयता येल्लो दिसता की कसं पळयल्यार आमकां पॉझिटिव्ह दिसता. ग्रॅटिट्यूड हे पॉझिटिविटी हे आमी आमगे लायफान तूं
कसं जाल्यार नो नेगेटिव्ह ये आमी मायंडा लेवलारी आमी इंटलेक्टा लेवल पळयल्यार आमी बुद्धी लेवलारी आमगे ते इंटलेक्ट म्हूण आसा बुद्धी आसा आमकां कसले पूण एक आमी कोर न्हू ते शार्प दवरपाची अयो म्हाका प्राय जालें आनी कसं शिकचें म्हूण सांगून अशें केन्नाय लेकूनच आमी कितलींची आर्ट फॉर्म्स आसा थ्रू वीच वी कॅन कीप अवर इंटलेक्ट ऑलवेज शार्प आतां स्कल्पचर जावो पेंटींग जावो नवे लँग्वेज शिकचे जावो अंत पूरे इन्स्ट्रुमेंट हे शिक्षण तो आमगेले ब्रेन यूज जाता आसता सो ब्रेन केन्नाय आमी शार्प दवरपाची कसं नवे आमी शिकूकाची लायफान तो सो नेक्स्ट आमी आमगेलो सोचे हार्ट इमोशन्स प्रत्येकले आमगेले भितर आमी पुरे सोशल बिंग्स आमगे कोणाले ओट्ट आमगेले ओट्ट कोणी आसका आमकां लव करका आमी लव करका हे पूरा आमगेले लोनलीनेस आसच्यानच कोणाले एक ओट्ट आसका आमगेले म्हूण सांगून आमगेले ते नेचर आमगेले हे नेचर आतकून आमी आफ्टर 6 years आमकां गोतना आमगेले कंपेनियन्स आमगेले ओट आसता की कोण कोणाले ओट आसता चेडूं ओट्ट आसता की ना की सो वी हॅव टू लर्न टू लिव एलोन विथ अवर सेल्स गॉड एलोन इज अवर एटर्नल कंपेनियन देव आमगेले अंतर्यामी जावन आशिल्ले देव केन्नाय आमगेले ओट्ट आसा हे जल्मा मात न्ही हे रियल हे दिस इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग हे सांगचे न्ही अंतर्यामी जावन आशिल्लो तो देव मात्र आमगेले एटर्नल कंपेनियन सो आमगेले ते अंतर्यामी आशिल्ले देवा लोट आमी कनेक्शन एस्टाब्लिश करून घेवका वी हॅव टू फील द प्रेझन्स ऑफ गॉड कसं आमी करता जाल्यार ते देवाक आमी तांतू आपण हाडकाची सकाळ तकून रात्री न्हिदोचिताय फॉर एवरीथिंग वी हॅव टू ब्रिंग द गॉड इन बिटवीन कसं जाल्यार ते देवा फुडा वच्चे देवाला सांगचे कसं नाही सांगचे पशी करचे पशी फूड सांगचे कोण जेत्र सांगचे सो देन स्लोली वी विल स्टार्ट फीलिंग द प्रेझन्स ऑफ गॉड सो दॅट एलोन इज ट्रूथ ते एक सत्य आमगे लायफान तो प्रेझन्स ऑफ गॉड आमी फील करपाची ते आमगेले हार्ट लेवलार जाले आनी आमगेले असोचे मेन अवेरनेस आमी ते प्रज्ञा म्हूण कसं म्हणटा की आमी अवेरनेस म्हूण सांगून कसं अंत आमी अवेरनेस म्हूण कसं म्हणटा की अंत आमी डिविनिटी फील करपाची प्रत्येक एक कशी कोर येता आमी कसं पळयता की तांतू प्रत्येकांतू आमी डिविनिटी पळोवका एक कोणाकय पळोवचे भितरी तांगेले भितरी देव आसा कसं नाही एक पळोवचे भितरी हाजे म्हागशे देव आसा सो प्रत्येक पासिंग कसं पासिंग इव्हेंट्स सकाळ तकून आमी कसं एक चेर जावो हांव उलोवचें मायक जावो हाजे म्हागशे समेत देव आसा आमकां दिसना आसच्या पुरो बट वॉट एवर एक्झिस्ट इट इज गॉड इन हिंदुइजम गॉड देव आसवे म्हूण सांगून निमगे नाचके कसं ना म्हळ्यार हिंदुइजमान तूं कसं आस की हे कसं आस की जगत इट सेल्फ इज गॉड हे प्रत्येक सर्वम खल्विदम ब्रह्म म्हण कसं म्हणता की आमी कसं असं की आमी कसं पळयता की कसं आयकता की हे प्रत्येक देवूची सो अवेरनेस आणतो आमी हे म्हळ्यार इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कोणा पळयल्यार एक नमस्कार करचे भायल्यान करनातल्या समेत भित्त वयल्यान आमी नमस्कार करपाचीचे कोणा पळयल्यार सो अशी आमी करता 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 आमी समेत डिवायन जातांची आमी समेत आमी हे बॉडीली एक्झिस्टन्स आमी कसं आसा की हे पार करून वच्चाक आमकां हे हेल्प करता इट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट प्रोसिजर आनी एक इम्पॉर्टंट आमगेले हाजे ओट्ट सोचे आनी कसं म्हळ्यार कर्म आनी वासना कर्म आमी प्रत्येक आमी करचे कर्म एक ऑफर करचे देवाक कोरंजे तर ऑफर करपाची प्लस करचे पशी फुडें देवाला सांगू का हे एक इम्पॉर्टंट दोनीचे कसं म्हळ्यार आमगेले वाक ते वाक आमगेले कर्मेंद्रिय गॉसिप ते कंप्लीट झिरो कोणाले विशय उलोवचना कसं म्हळ्यार वाक कोणाले विशय आमी उलोवचे म्हळ्यार कोणाले मागशे उलोवचे म्हळ्यार ते म्हळ्यार एक इतले एक वायट विशय आनी ना म्हळ्यार कान आयकना तिलेद्रा बसून आमी तांगेले विशय उलयला वरी तांकां तांगेले मागशे उलोवचे म्हळ्यार तांगेले एक्चुअली कसं म्हूण सांगच्या समेत तांकां डिफेंड करच्या समेत तांकां जायना आमी उलयले बद्द म्हण जाल्यार आमकां 50% तांगेले कर्माचें फल आमकां येता की फटी म्हण जाल्यार 100% आमकां येता सो हे एक ते भितर वयरी खाली जाल्यार मात्र आनेकल्या वयरी जेलसी आसा आमकां जो आनेकल्यान आमकां केन्ना की हर्ट केला आमकां रिवेंज घेवका तांगेले वयरी जेव्हा म्हाका तांगेले सक्सेस आनी मेळटा म्हाका मिगील ऑपॉर्च्युनिटी वता हे पूरे कॉम्प्लिकेटेड रिजन्स आमकां आनेकल्या विशय आमी उलोवचे तितले एक वायट आनी ना हे आमगेले कर्मेंद्रिय सो वाक कर्मेंद्रिय तुकून कोणाले विशय उलोवचना
खाली कोणालाय विषय उलोवचें आसल्यार आमकां आशिर्वाद मात्र येवं काम गेले तोंडा तुकून ते देवाल विशय सोडल्यारी आशिर्वाद सोडल्यारी विंगड कस्सने येवचानजे नेक्स्ट आमी आसोची आमगेले वासन आमी इतले काळ आमी कसन आमी कोर्न आयिल की लास्ट लायफ मोमेंटम घेवन हे लायफ आयलींची हांगा वपास इतले मोमेंटम आमी गेन केला आनी इतले आमी एक्वायर केला हे जन्मांतू सो हे आतां हे पिरियडांतू ते पूरे काण घालचे एकच कस पूरे ते मोमेंटम काण घालूंक एकच सी डिवायन एवरीवेर भितरी देवा पळोवका आनी भायरी देवा पळोवका देव म्हणल्यार ते हे कोणाले जस्ट हे ना हे प्रॅक्टीस कोरून येवचें हांव पळयलां कितलीं जाणांतू आमगेले रामकृष्ण आश्रमांतू कितलीं एल्डर्सांक हांव आमगेले दोळ्यान पळयलां तांणी लास्ट आफ्टर 60s कशी तांणी ते पूरे सोवण प्रत्येक ಎತ್ತವತ್ತಲ ಜನ ಭಿತರಿ ದೇವ ಪಳೋನು ಕೃಷಿ ತನ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಎ ಬಾಡಿ ಕಾಣ್ಗಲ್ ಚಮಕಲಾಂಚಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಣ್ಗಲ್ಲವರಿ ಕಾಣ್ಗಲ್ಚ ಜನ ಕಾವ ಮಿಗಿಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತೂ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಆಲ್ ಇನ್ಮೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ನಿಮಿಗಿಲ್ ಗುರುದೇವಕ ಎ ಪೂರ ಮಿಗಿಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತೂ ಹವ ಪಳೇಲ ಅವ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಸಿ ಡಿವೈನ್ आम्ही मनात एक सांगला जाल्यार ते एक ग्लास घाला जाल्यार ना हाजे नंतर हांव डिविनिटी मात्र पळयता हे जन्मांतू म्हूण सांगून सो नेक्स्ट लास्ट फायनली एकच एक लव 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 एलोन ते लास्ट वतना हे ब्लेसिंग्स मात्र दिवकाय जगताक आमगेले आनो 96 इयर्स ताय लिव तांणी आशिल्लींची लास्ट वतना कोण येता नाय घर कडेन तांणी ब्लेसिंग्स मात्र दित आशिल्ले बरें जावं तुगेलें मामाय मने वेंकटरमण तुगेलो टू अस मे गॉड एंड मदर गॉडेस ब्लेस यू ऑलवेज कस्सने भिवका म्हणना मामाय तुगेल फटबला आस वेंकटरमण तुगेल फटबला आस म्हूण सांगून प्रति एक कोण येत जाल्यार समेत तांगेल प्रति एकल्यांक तांणी आशिर्वाद दिवन सगळे तांगेले 96 इयर्स लायफ कसं कतरी हे जन्म घेतला की फर्स्ट तांगेल कतरी स्ट्रगल केले आनम्मा कतरी भाव भयण्यांगेल कतरी कडेर चेडवांक कतरी सोसायटी कतरी देवस्थानाचे हे पूरे कोण तांगेल पुराय ड्युटीज कोण लास्ट पुराय चेडवालोटू आनंदार आसोन लास्ट तांणी एक शरीर अशी त्याग कोर्न तांणी चमकलींची ते आमगेले दोळ्यान पळयला हे एपिसोड आमगेले अन्नाक डेडिकेट करता हू इज माय रोल मॉडेल हू इज माय इन्स्पिरेशन ऑफ माय लायफ सो पूरा जनಕ್ಕೆ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB मेगेले कोटी कोटी लास्ट एपिसोड कोटी नमन हे एक मेगेल वैरी ट्रस्ट दवरलेल कतीरी आनी हे एक प्लॅटफॉर्म म्हाका दिलेल कतीरी आनी पूरा जनಕ್ಕೆ पूरा यूथ ऑफ GSB व्ह्युअर्सांक मेगेले नमस्कार धन्यवाद